दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरणाचो दुपेटीकरण प्रकल्प फुडें व्हरतना उडी बेलाबाय हांगासरली घरां सुरक्षीत उरची हे खातीर शेनवारा ह्या वाठाराची पळोवणी जाली। थळावो आमदार दाजी साळकार, दक्षिण पश्चिम रेल्वे प्राधिकरण मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ही पळोवणी केली। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण करतना ह्या वाठारांत फुटपाथ आणि रस्त्यांचे दुरुस्तीचेर लक्ष दिवपाची सुचोवणी रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक केली। तांणी ही सुचोवणी मान्य केली। वास्कोच्या बेलाबाय वाठारांत चालू आशिल्ल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामात एकाय घराचें लुकसाण जावचें ना अशें आश्वासन दाजी साळकारान ह्या वेळार दिलें। उपायुक्तांसयत रेल्वे आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी तशेंच जिल्लोधिकारी आनी नगरसेवक गिरीश बोरकारान घरांचें लुकसाण जावचें ना हाची गवाय दिली। रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण जालें जाल्यार घरां वतली असो भंय लोकांच्या मनांत आशिल्लो। लोकांच्या मनांतलो हो भंय पयस करपा खातीर शेनवारा संयुक्त पळोवणी जाली। म्हणजे घरांक टच जावन सो फाल्यां घरा पर्यंत टच जालें जाल्यार घरांक डॅमेज जावंक शकता, नाजाल्यार आनी खुबशे प्रॉब्लेम्स वाडूंक शकता। त्या खातीर एक खंय तरी सोल्युशन करपा खातीर म्हणजे डबल ट्रॅकिंगूय जावचें आनी लोकांकूय ताजो त्रास जावचो न्ही, हाच्या खातीर आमी आज जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी आपयल्लें। रेल्वे कडेन आमी आत्तां उलयला कित्याक म्हणजे ते ऑलरेडी लास्ट टायमूच 2-3 वर्सां जाले ती फ्लडींग चालू आसता, पूण ती फ्लडींग खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आतां WRD कडेन उलयला आनी रेल्वे कडेन उलयता। रेल्वेचें काम चालू आसा, ती माती ऑलरेडी तेंचीय पडलेली आसा भितून, पूण तांकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमचो इंजिनियर येयला बाब मिस्किता, ताकाय सांगला की ह्या 2 म्हयन्या भितर ते खंयचे पावस लागीं पावलेलो आसा म्हणून ते सगळें क्लियर करपाचें खातीर। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नायक।